हांवें जेन्ना ह्या डिपार्टमेंटाचो ताबो घेतलो in just 6 months before that I realized that this is a flagship program. We have to do it because this is related to the youth of Goa especially. आज आमी कितें म्हणटा, if you go in the market, even म्हाका जाय जाल्यार प्लंबर मेळना, मागीर इलेक्ट्रिशियन मेळना, बट आमचे भुरगे शिकता खंय तरी लागता, इतलो डिमांड आसा ह्या गोष्टीक आनी लोकांक ते this skilled worker मेळना. So this is one of the best. This is under the Skill India mission. So this is the where our 10 ideas. So I am working. Actually, I started working on this skill from the day one. Every day we have WhatsApp group and we are on the job. All people are working and we are getting. I am getting day to day. आज किने झाले, आज खंय तर आज फर्मागुडी वयले रोखडे उद्घाटन जालें, हें जालें, सगळें हें जाता. And I am very happy. This was launched in Goa just before the election. But since that, because of code of conduct, we were not able to do much thing. That was the official launching. पयलीं launching करूं नासलें. आनी हाका आमकां भरपूर सेंट्रलाचो सगळो पयसो मेळपाक. हेअर स्टायलिस्ट जे आनी भितरलीं बरीं बरीं भुरगीं शिकलेलीं भुरगीं त्या कोर्साक एंट्री केल्या, म्हणजे मिनिमम 20 ट्रेनीज. And we are starting batches, and now in Goa we have already enrolled more than 500 trainees student. Already it is started all over Goa, except today we are starting Farmagudi. Then Kankona was something minor technical problem that is solved, so we are starting maybe tomorrow or day after tomorrow. And all these things we are doing what is the digital, all these things कॉम्प्युटरायज सगळें, म्हणजे पेमेंट डायरेक्ट सेंट्रलाचो पेमेंट आयटीआन येतलो, प्रायवेट इन्स्टिट्युशनान येतलो. 30-20 अशे पर्संटेजी प्रमाणे पयशे मेळटाले आनी त्या प्रमाणे भुरग्यांकूय मेळटले पयशे. आनी इतर एक कितें बेनिफीट आहा, स्टुडंट जे आसता, ट्रेनींग आहा, तेंच्यांनी एक सुद्दां पयसो फी ना. दीस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दीस इज वन ऑफ द बेनिफीट. एंड ऑल दीस लास्ट जो 20% जॉब तो आसा इन्स्टिट्युशनाक मेळटा, ते प्लेसमेंट 70% ऑफ प्लेसमेंट भुरगे जे ट्रेन जाता 70% प्लेसमेंट जावंक जाय मिनिमम 3 months जाल्यार हो लास्ट इन्स्टॉलमेंट मेळटा. सो दीस इज अनदर कंडिशन, म्हणजे भुरग्यांक बेश्टे हाडले आनी ट्रेन केलें तशें ना. सो आयटीआयची जावं इन्स्टिट्युशनाची जबाबदारी आहा की तांकां काम मेळटलें. ते अशें म्हणून आज आमचे कडेन आसा बिल्डर, नामनेचे बिल्डर आसा संदीप निगळे, तांकां फाल्यां तेले भुरगे जाय. सो दे वील बी प्लेस्ड बिफोर द बिल्डर ऑर एनी अदर इन्स्टिट्युशन. सो दे वील गेट द जॉब आनी तेंचो सुद्दां पेमेंट डिजिटलायज जाता. सो देन ओनली वी वील एबल टू रिलीज द लास्ट इन्स्टॉलमेंट, दॅट इज 20% टू द इन्स्टिट्युशन. दीस आर द कंडिशन. जे पळय आयटीआय आसा भितरले 50% स्टुडंट सुद्दां हे करपाक येवपा आसा. आतां इतर कितें आसा, इट इज नॉट कोणाच्या भुरग्यांनी जावंक ना तेंच्यांनी करप अशें. आतां एक इंजिनियर सुद्दां आहा, पूण ताका प्रॅक्टिकल जर ट्रेनींग जाय रिफ्रेश करपाक जाल्यार ही कॅन डू. आमचे आयटीआय स्टुडंट पास जाले तेंच्यांनी करपाक दिता. 50% भितरले ट्रेनींग आमचे जे आयटीआय स्टुडंट आहा तेंच्यांनी करपाक, टायम एडजस्ट करपाक जाय. आमी तांकां आतांच किट दितात. ज्या दिसा आमचें उद्घाटन आतां तुमचें कितें खबर ना तेन्नाच किट दिता.